आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपणाक एका गवळ्याक सोर कोत्ता. गवळी शेळ्यांक वाट दाखयता आनी तांचे फुडें चलता. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी ताचे फाटल्यान वेतात. गवळ्या जेजूचो पाटलो कोत्तात तांकां जिवीत मेळटा. तांचो इबाड जावंक पावना आनी कोणूच तांकां गवळ्याच्या हातांतली जोमून व्हरूंक शकना. जेजूच्या भौशीक वावरांत जेजूचो पाटलो कोत्तल्यांक देवाच्या उतराचो चोरो मेळटा. आमकां हीं उतरां लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अवेसोर 5 आनी वोळ 1 मेळटात. तशेंच राज्याची बरी खबर परगट जाता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अवेसोर 4 वोळ 16 मेळटा. तशेंच पिडे शिडेचे परिस्थितीन पेकोवणेचें दायज फावो जाता. आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवेसोर 14 वोळ 30 आनी 4 ते 30 आनी 6 वाचूंक मेळटात. तशेंच बुकेच्या वातावरणांत उदारपणांत सुबाम जेवण खाण मेळटा. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अवेसोर 9 वोळींत 10 मेळटा. जेजूचो पाटलो कोत्तल्यांक मन बदलपाची नवी दिशा फावो जाता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अवेसोर 19 वोळ 1 ते 10 वाचूंक मेळटा. हें सगळें करून जेजू आपूण कसो बरो गवळी तें दाखयता. देव कोण तो दाखोवंक जेजू मनीस जावन संवसारांत आयलो आनी बऱ्या गवळ्याच्या रुपकारान देव आमचो कितलो मोग कोत्ता तो जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आयच्या पयल्या वाचपांत जेजूचो पाटलाव केल्ले खोडेगान परगटणार आमकां मेळटात. ते म्हणल्यार पावलू आनी बार्नाबास. तांणी परगटलोली बरी खबर आयकूंक लोक आशेतालो. जुदेव लोकांतली आनी नवशिसांतली जायतीं जाणां परगट जाल्ल्या उतराक पुरतो जबाब दिवन तांचे फाटल्यान येतालीं. तांचो पाटलाव करून क्रिस्ताची पाटलावदारां जावंक ओत्रेकतालीं. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जुआंव आपल्या दर्शनांत धवे न्हेसलोल्यांची एक व्हड उरपोंज पळयता. निश्ठूर धुमाळ्यांतल्यान सोलामती पावलोली पोरजा ती तांणी मेंढ्याचो नीज पाटलाव केल्लो. आपली वस्त्रां ताच्या रोगतान धुवन काडलोलीं. ह्याच पासत देवाच्या शिवासना मुखार उबी रावंक आनी ताच्या मंदिरांत दीस रात ताची सेवा करूंक तांकां वर्तें भाग फावो जालें. आमी जेजूचो पाटलाव कसो कोचचो काय? आयज घडयेक आमी तरेतरेच्या वायटांच्या विसांच्या चाली रितींच्या जालांनी घुस्पून आसा. जेजूची नीज पाटलावदारां जातली जाल्यार हीं जाळां आमी सांडूंक गरज. आयज घडयेक आमी पोदवेचे, गोरवाचे, रागाचे, दुस्मानकायेचे मांडवीर बसून आसा. थंयसरली उठून आमी काळजाचे हुर्बेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां एक व्हड आव्हान. जेजूची पाटलावदारां कशीं जियेतना आमी वेगवेगळ्या मोळांचेर ताचो वावर फुडें वतना आमकां सदांच फुलां मेळचीं नात. केन्ना केन्नाय कांटे मेळटले. जेजूचो पाटलाव कोत्तना आमचे सदांच बरें उलयतलीं आमकां भेटोनात. केन्ना केन्नाय टिका भोगची पडटली. असले परिस्थितींत पर्यान धीरान जेजूचो पाटलाव करीत रावया. जेजू गवळी आनी आमी ताच्या हिंड्यांतल्यो शेळयो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात. स्तोत्रान 119 आमकां असो संदेश दिता. तुजें उतर म्हज्या पावलांक उजवाडायतो दिवो. तर देवाच्या उतरांतल्यान जेजूची पाटलावदारां कशीं आमचे क्रिस्ती यात्रेंत जेजूचो उजवाड घेवंक आमी सदांच तयार आसूंक दरेकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया.